ची ही प्रेस कॉन्फरन्स 9 तारखेर वुमन्स डे प्रोग्राम जो आम्ही व्हड प्रमाण करून चिंतला लार्ज स्केल आणि इंटरनॅशनल तशें नॅशनल फेम कविता कृष्णमूर्ती हांच्या प्रेझेन्साक आनी हो अशें तो व्हड केला आनी हो फुडलो प्रोग्राम कशे भाशेन करपाचो कितें करपाचो चॅरमॅन तुमकां एक्सप्लेन करतलो. वुमन्स डे कित्याक प्रधानमंत्रीन जे सांगलां बायलांक तेंच्यो ज्यो गोष्टी करतात म्हणजे बेटी बचाव बेटी पढाव जालो वुमन एम्पावरमेंट सगळी ह्या दृश्टीन जावन म्हणून आमी ती कल्पना उचलली आनी त्या निमित्तान हो वुमन डे सेलिब्रेट करपाचें ठरयलें. त्या निमित्तान आमी 5 बायलांचो जवळ 75 इयर्सचे आजूबाजू आशिल्ल्या लोकांचो सत्कार करतात ज्यांनी खरें आयुश्या कडेन झगडत आपले जीवनाची म्हणजे जगपाची आशा सोडूं ना. दे हॅव कंट्रिब्युटेड टू द सोसायटी अशें बायलांचो आमी ती सत्कार करतात. ती नांव तुमकां थोडे दिसांनी 2-3 दिसांनी पावतली. ती कमिटी आमी जी केल्ली ती सिलेक्ट करतली. सो हो प्रोग्राम आमचो 9 तारखेक जरी 8 तारखेक वुमन्स डे आसलो सो 9 तारखेक आमी हो 5:30 हांगा ओपन एरान करतले. ताका कविता कृष्णमूर्ती ही मेन सिंगर आसतली. त्या भायर आनंदी जोशी आनी गोंयचे आमचे सोनिया शिरसाट ह्या तिगांचो कार्यक्रम आसतलो. कित्याक कविता कृष्णमूर्ती सामकी व्हडली म्हणजे खूब बरी गायक कलाकार म्हणजे जवळ जवळ ती लता मंगेशकरच्या सगळ्या जवळ पाविल्ली एक आर्टिस्ट आसा आनी तिणें खूब बरी पदां दिल्या आनी मुद्दाम तुमी येवचे हो कार्यक्रम पळोवचो मुद्दाम कित्याक अशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. अशे व्हडल्या आर्टिस्टाक पळोवपाक खूब कमी हें मेळटा आनी तेय बी कांय त्रास नासतना लोकांक पळोवपाक मेळटा. सो दिस वॉज द टोटल प्रोग्राम फॉर 9th मार्च. येस आम्ही हातान घेतले पासून ह्या संस्थेचो नवीन मोल काडपाक तुमी आमचे कॉपरेट करता बरी पब्लिसिटी दितात कार्यक्रमाक आमच्या आनी हे कार्यक्रम तुमची अशी बरी पब्लिसिटी मेळून जण लोक ह्या कार्यक्रमाक येवचे आनी कोणेच आनी आमी तुमचे विनंती करतात की तुमच्या माध्यमांतल्यान हो कार्यक्रम यशस्वी आमी करपाक आमी सोदतात.